फाटल्या काही दिसांसावन बार्देस म्हालांतल्या लोकांचे पिवपाच्या उदकाक लागून बरेच हाल जाल्ले। तशेंच पर्वरीच्या नळ्यांक फाटल्या 7-8 दिसांसावन पिवपाचें उदक नाशिल्ल्यान लोकांक टँकराच्या उदकाचेर दीस सारचे पडले। मात हे सगळे त्रास आयच्यान उणे जातले। आयच्यान पर्वरी तशेंच पुराय बार्देस म्हालाक सुरळीत उदकाची पुरवण जातली। नमस्कार, भांगरभूंयच्या डिजिटल रिपोर्टांत तुमकां सगळ्यांक येवकार। तिळारी धरणाच्या दाव्या मुखेल कानालाक साटेली बेशी भोमवाडी वाठारात 24 जानेवारीक व्हड खावटे पडिल्ले। ताका लागून फाटल्या 10 दिसांसावन कानालांतल्यान व्हांवपी उदक बंद केल्लें। 3 फेब्रुवारीक कानालाची दुरुस्ती पुराय जाले उपरांत तातूंतल्यान उदक सोडलें। पयलीं उदक मर्यादीत स्वरुपाचें सोडलें, उपरांत गती वाडयली। हाका लागून दिवचले सोमारा सांजे मेरेन जाल्यार पर्वरी आनी हेर वाठारांनी मंगळारा सांज मेरेन उदकाची पुरवण आदले वरी जातली अशें संबंधितांनी सांगलां। भरावाच्या पंदा आशिल्ल्या पायपांत पोकळी निर्माण जावन मातयेचो भराव नेमून उदक भायर सरलें आनी खावटे पडले। खावट्यांतल्यान उदक भायर सरून कुडाशे वानोशी आनी साटेली बेडशी रस्तो बंद जाल्लो। खावट्यांतल्यान व्हड प्रमाणांत उदक व्हांवतालें। कानालाक खावटे पडिल्ल्यान उत्तर गोंयच्या उदक शुद्धीकरण प्रकल्पाचेर ताचो व्हड परिणाम जाल्लो। गोंय सरकारान ताकतिकेन ताची फाटपुरवण केली। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर, मुख्य अभियंतो प्रमोद बदामी आनी पंगडान ताची ताकतिकेन फाटपुरवण केली। मंत्री शिरोडकर हांणी स्वता खावटे पडिल्ले सुवातेक भेट दिवन तिळारी धरण अधिकाऱ्यां कडेन चर्चा केल्ली। दुरुस्ती काम गतीन जावन निमाणे सोमारा दनपारा मेरेन दुरुस्ती पुराय जाली। ते उपरांत कानालांतल्यान उदक सोडलें अशी माहिती प्रमोद बदामी हांणी दिली। गोंय महाराष्ट्राचो संयुक्त प्रकल्प आशिल्ल्या तिळारी धरणाच्या दाव्या उजव्या कानालाची कामां गोंयचे शिमे भितर खूबच बऱ्या दर्जाची आसात, मात महाराष्ट्रात कामाचो दर्जो योग्य तरेन सांबाळिनात। संबंधीत मंत्र्याची आड नदर बाबत कामां हाचो गंभीर परिणाम तिळारी धरणाच्या उदकाचेर निंबून आशिल्ल्या शेतकार भावांचेर जाता अशी प्रतिक्रिया कांय शेतकारांनी उक्तायली। साटेली बेडशी भोमवाडी वाठारात मातयेचो भराव घालून केल्ल्या कानालाक व्हड प्रमाणांत गळटी लागल्या। तशेंच कानाल बांदून सुमार 40 वर्सां जालीं तरी ते पक्क्या स्वरुपात जायनात वा तांची दुरुस्तीचेर लेगीत योग्य लक्ष दिनात। देखभाल दुरुस्ती ही फकत कागदाचेरूच जाता, प्रत्यक्षात मात कुस्कुटाचें काम जायना हें चित्र तिळारी धरणाच्या दाव्या उजव्या तशेंच हेर कामां पळयत जाल्यार दिश्टी पडटा अशें शेतकारांचें मत आसा। हे संबंधी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी तिळारीच्या कानाला विशीं गंभीर दखल घेतल्या। महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हांची भेट घेवन महाराष्ट्र वाठारांतल्या कानालाचें काम दर्जेदार जावचें आनी उदका पुरवण सुरळीत उरची हे खातीर फाटपुरवण करतलो अशें डॉ. सावंत हांणी स्पश्ट केलें। तर अशाच खबरां खातीर भांगरभूंय फेसबूक आनी एक्साचेर फॉलो करात। आमचो यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात आनी www.vangarbuy.com हे वेबसायटीक भेट दियात।